नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय देशात दुसरे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाची आंकडेवारी जारी. विरोधकांचे सरकाराचेर फार. रस्तो सुरक्षा सप्ताक कसलो मनयतात? गोंयांतल्या रस्त्यांची जाल्या अवतिकाय. रस्ते सारके करपाक सरकारा कडेन ना पयशे, फायली येतात रिटर्न. विरेशाचो सरकाराचेर फोग. 2024 उपरांत लायटीची कटकट जातली काबार. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची घोशणा. विरोधी पक्षांच्या युतीचेर बदल्ले विजय सरदेसायचे सूर. बरोबर रावप काय ना काँग्रेसीन घेवचो निर्णय, म्हणटा विजय सरदेसाय. मडगांवां होलसेल आणि रिटेल नुस्तें विकप्यां मदीं काकीसामा चालूच. होलसेलवाले रिटेल मार्केटात नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान रिटेलवाले चाळावले. आणि गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीचे 99% काम पुराय. उरिल्ले काम 15 तारखे मेरेन जातले पुराय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती. आणि आता खबरो विस्तारांत. बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय देशात दुसरे. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयान जारी केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही गजाल उक्ताडार आयल्या. ह्या मुद्द्यावयल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर बरेच फार पेटयल्या. केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाची बेरोजगारीची आकडेवारी जारी जाल्या. देशात बेरोजगारीच्या बाबतीत गोंय दुसऱ्या पावंड्यार. हाचे वयल्यान सरकाराचेर विरोधकांनी चढाई केल्या. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सरकार गंभीर ना. राज्यात बेरोजगारी वाढत असताना सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंट करपात बिजी आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. पळयात ताचे म्हणणे. हाजे पयलीं तुमी खूबदां पळयलां की हे डिस्प्यूट करपाक तांणी खूब भशेन सांगलां की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन जे रजिस्टर जाले हे सगळे अनएम्प्लॉयड ना, तांचे प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट आहा, सगळे वगीच अनएम्प्लॉयड म्हणनाकात. इवन आमचे निती आयोगाचे फिगर्स सरकारान आनी सरकाराच्या मंत्र्यांनी कॉन्टेस्ट केल्ले आहा. हें तुमी सगळे पयलीं पळयलेलें आहा. आतां मेन इशू असो आहा की जेन्ना नॅशनल एवरेजीचे परस 3 पटीन चड अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा तेन्ना सरकारान इव्हेंट करप न्ही, सरकारान इंडस्ट्री हाडप. ज्यो इंडस्ट्री विल डायरेक्टली लिंक देअर एंट्री इन गोवा टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, which can be IT for the educated class, which can be industries like Zuari for the भाऊसाहेब बांदोडकरांचे सुरवात केल्ले तेन्ना. आतां सरकार उलटें करता की इंडस्ट्रियल जमीन आहा ती सेटलमेंटान कन्वर्ट करता फॉर रियल इस्टेट पर्पजीस. सो सरकाराक अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू सॉल्व करपाचेच ना. दुसरे वटेन गोंयान वाडट्या बेरोजगारीचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलिमावान तिडक उक्तायल्या. वाडट्या बेरोजगारीचेर सरकारान श्वेतपत्रिका जारी करची अशी मागणी तांणी केल्या. आज एक हे येयला, रिपोर्ट येयला दॅट एक्सपोजीस द स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट. गोवा सकयल्यान सेकंड येयला. कितें म्हणपाचें आहा? So कितें आहा, जे Goa stands second in the country and 3.2% above the national average. It has shown that it is 9.7% of the unemployment rate as per this Ministry of Statistics from June to June 23. Okay. The major one thing is that the tall claims of the BJP on the employment basically they fall flat. Right from day one, we have been saying that this government has got Niti Aayog certificates, all these certificates given by the Prime Minister. And this government is not serious. And we demanded a white paper. White paper म्हणजे कितें? White paper हेजेर की बाबा now what is the future of every Goan? Just before elections, these top promises are given on employment. 10,000 jobs, 50,000 jobs.
In fact, this is an event management sarkar. You can see the way they are jenna ek event jata tina jenna sarkar tumcha dari, janata tumcha dari, ek mantri they have to face all this public. Then they raise these issues. The ministers are blank, and basically they spend recklessly on these events. There is no data. Labor and Employment they say stopped collecting data. There is no data. They drop from one out. This is another one big jumla in the name of jobs to be given. Crores of rupees were spent to Labor and Employment. Today there is no. They say that it is not required. Basically, Pramod Sawant and his government is basically looking at ways how they can manipulate this data, the factual data, so that tomorrow they will say no cases are registered at police station means there is no crime. केंद्राच्या अहवालाप्रमाणे गोयचे बेरोजगारीचो दर 9.7% असा. हेर राज्यांच्या तुळेन गोंयान बेरोजगारी ना म्हणपी गोंय सरकार उक्ते पडला. गोयचे बेरोजगारीची विस्कटावणी अशी. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बेरोजगारीचो दर 11.3%. शारी वाठारांतले बेरोजगारीची सरासरी 8.7%. दादल्यांमदी बेरोजगारीचे प्रमाण 7.7%. बायलांमदी बेरोजगारीचे प्रमाण 14.7%. गोंया सहित अंदमान निकोबार 9.7% सहित बेरोजगारीत देशात दुसऱ्या पावंड्यार. लक्षद्वीपांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 11.1% बेरोजगारी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. रस्तो सुरक्षा सप्तक कसले करतात काय म्हणून आर्जीचो आमदार विरेश बोरकाराचो सरकाराक प्रश्न. रस्तो दुरुस्तीच्यो फायली सरकारा कडेन पयशे नाशिल्ल्यान परतून येतात अशें विरेश उलयलो. सरकारान गोयच्या रस्त्यांची स्थिती जाग्यार घालची म्हणून विरेशाची मुखेलमंत्र्या कडेन मागणी. रुलिंग पार्टीचो MLA सरकाराचेर डायरेक्ट टिका करता आनी डायरेक्ट सांगता, जो PWD डिपार्टमेंटाचेर डायरेक्ट टिका ही की हो सांगता की हो सरकार अपयशी ठरलेलो आसा, ह्या सरकारान कांयच जायना म्हणून. आनी हे डबल इंजीन जे गोंयांत आसा आनी वयरूय आसा ते एक टायमार म्हणटा, एवरी टायम म्हणटा आमचे कडेन पयसो आसा, सगळें आसा. आनी पयसो आसा ना नेगेटीव फंड म्हणून तुमी फायली परत कशें धाडटा. ह्यो आयज कितल्योश्यो फायली पेंडींग उरलेल्यो आसा. आमच्या मतदारसंघांनी कितल्योश्यो फायली पेंडींग उरलेल्यो आसा. नेगेटीव फंड हे ते चालूच आसा. कित्याक हांव पर्सनली वयता, पर्सनली विजीट करता, पर्सनली पळयता, तेन्ना कळोन येता की ह्यो ज्यो फायली आसा ह्यो नेगेटीव फंडा खातीर पेंडींग दवरिल्ल्या. म्हणजे जेन्ना डबल इंजीन सरकार, सेंट्राक बीजेपी, गोंयांत बीजेपी, इतले पावरफूल सरकार तुमी जेन्ना म्हणटा, नाल्यार फायली कश्यो पेंडींग उरता आनी कित्याक लागून पयसो ना? हो पयसो खंय वयता? आयज तुमी पळयता आसतले गोंयांत प्रत्येक पणजेन तुमी पळया, पणजेच्या रस्त्यांची हालत जाल्या कितें? आयज स्मार्ट सिटी, गोंयची स्मार्ट सिटी सारकी विकट परिस्थितीन आसा. रस्त्यान चलोवपाक सारकें हालत ना. आयज पाटो सारको हो प्रायम लोकेशन, थंयचे रस्ते सारके ना. प्रत्येक कडेन खंय वयता थंय रस्त्याक लागून त्रास. जो जंक्शन पळया तुमी, कदंबा KTCचो जो जंक्शन आसा तो सर्कल रावंड अबाउट आसा, प्रत्येक वेळा थंय खणकुलां पडलेली आसा. प्रत्येक वेळा आनी थंय हजारांनी गाडयो येता. आनी एवरी टायम मातसो पॅच मारता तेजे नंतर परत सेम चालू. तेजी सोल्युशन हे कांयच ना. ह्या म्हयन्या भितून वीज खातें 2640 कोटी रुपया खर्चून साधन सुविधा उबारपाची कामां हातान घेवपाची आसा. जाल्यार 900 कोटी रुपयांची कामां पुराय जाल्यात. 15 ऑक्टोबराक नवरात्रीचो मुहूर्त धरून ही कामां हातान घेतले जाल्यार 21 ऑक्टोबरा उपरांत सगळ्या मतदारसंघात पुराय जाल्ल्या वीज कामाचो शुभारंभ करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलें. ह्या वर्सा भितर 1600 कोटी रुपयाची वीज सुविधाची कामां पुराय करपाची मोख खात्यान दवरल्या. तातूंत नवे सब स्टेशन आनी हेर बारीक दुरुस्तीच्या कामाचो आस्पाव आसा. ही कामां पुराय जातकच 2024 उपरांत लायट वचपाच्यो कसल्योच घडणुको घडच्यो नात. बिलांत व्हडली वाड करिनासतना खात्याचो महसूल 20% वाडला अशें सुदिनान सांगलें. रिलायन्स हॅबिटेशन अवॉर्डाचे पयशे गोंय सरकाराक आयल्यात अशी म्हायती ढवळीकरान दिली. नाफ्ता गॅसींतल्यान वीज तयार करपाचो प्रकल्प रिलायन्सान हातान घेतिल्लो पूण तो पुराय अपयशी थारलो. देखून रिलायन्स सरकाराक 200 कोटी दिवपाक आशिल्ले. इन्क्लुडिंग कंप्लिशन हे इनॉग्रेशन आम्ही सांजे 5 करता. त्यानंतर दसऱ्यानंतर आम्ही 30 तारीखपर्यंत प्राईम मिनिस्टर गोंया येता आणि त्या 30 तारीखपर्यंत बाकीची जी साधारण 900 कोटीची कामां आसा ती परत आम्ही रिशेड्यूल 2
तारखे नंतर करतले, नोव्हेंबराच्या 2 तारखेनंतर. तातूंत आमचे हळदोणा येतले, म्हापसा येतले, परवरी जवळ 60 कोटीची काम आसा. त्यानंतर खुद्द आमचे फोंडे आसा, काणकोण जवळ 200 कोटीची काम आसा. केपे पार्ट आसा जवळ 60 करोड पार्ट ऑफ केपे. आणि सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, वाळपय आणि उरिल्ले आणि पर्ये. त्यानंतर पार्ट ऑफ बिचोली, तालिगांव. त्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट संबंध बार्देस तालुका आणि पार्ट ऑफ द पेडणे तालुका सुदारणा करपाचे जे एश्युरन्स सभागृहात दिले. ही टोटल कामां कितकी 60-70 तुमी तिसवाडी सांगल्यात पळय, ही टोटल कितको कॉस्ट येता हेजो? 2680 कोटीची कामां, जी 900 कोटीची ऑनगोईंग कामां चालू आसा. 900 कोटीची ऑनगोईंग कामां पूर्वीच्या वर्साची चालू आसा. आर्बिट्रेशन एवॉर्डाचे पयशे केन्नाच उरना. इधर यू हॅव टू पे देम ऑर यू हॅव टू डिपॉझिट इन दॅट. लक्षात ताका हें ना, से ना. आर्बिट्रेशन एवॉर्ड जो आसता पळय ताका से नासता. कितें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू प्रूव दॅट इट इज बायस. व्हेरी डिफिकल्ट. दसऱ्या दीस मांद्रे सबस्टेशनाचें उद्घाटन जाता म्हणटात. विधानसभा वेंचणुकेक गोवा फॉरवर्डाची युती काँग्रेसी बरोबर आसली, पूण ती वेंचणुके उपरांत फुडें व्हरपाची जतनाय काँग्रेसीन घेवपाक जाय आशिल्ली. विजय काँग्रेसी बरोबर रावतलो. जर काँग्रेसीक दिसता जाल्यार तांच्यांनी ती युती मोडची अशा सुरांत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचेर भाश्य केलें. विजय हो एकटोच विरोधक म्हणप हें चुकीचें न्हय. आपूण अजून मेरेन एकलोच झगडत आयला. जर कोणाक दिसता म्हाका तेंको दिवचो तर तांकां मेकळीक आसा अशें विजयान म्हटलें. एक म्हणल्यार आमी एक काँग्रेस पार्टी बरोबर प्री पोल अलायन्स केल्ले. नॉर्मली प्री पोल अलायन्साचो एक कोलिशन धर्म जाता. धर्म म्हणल्यार कितें, इलेक्शनाचे पयलीं आनी इलेक्शनाचे मागीर बरोबर आसूंक जाय. हें जर तुवें पाळ्ळें जाल्यार तूं उतराचो मनीस असो जाता. तो फॉर सम गूड रिजन तुवें तें तोडलें. तोडना ते म्हणसर तें तो संबंध तुजो चालूच आसा तशें तुवें धरूंक जाय. आतां सुनील तवडीकरान TMC कडेन अलायन्स केलें, पूण इलेक्शन जातकच ताणें तें तोडलें. सो आतां ताजें रिलेशन ना. म्हजें अलायन्स काँग्रेस पार्टी कडेन प्री पोल अलायन्स आशिल्लें आनी वचून मेरेन आसा. तें तोडून हांवें कांय तोडूंक ना. कोणाक जर तोडूंक जाय ते पेपरार तुमच्या गोवनान आयिल्लें आहा. साश्टीच्यान लोक विचारतात की तोडूंक जाय कोणाक ताणें तोडचें म्हणलें. कळ्ळें तुका? हांवें कांय तें तोडूंक ना. आनी तशें गोंयचे जनतेचे इश्यूज एक जावन रेज करप, वो एकट्यानूच रेज करप, पूण बरें रेज करून ताजो सोक्षमोक्ष लावप हो आमचो हेतू आसूंक जाय ऑपोजिशन आमदार. तो धर्म हांव पाळीत आहा. हांव ऑपोजिशनाक सोडून सरकाराक ग्राश मारपाक केन्ना वचना. मडगांवां होलसेल नुस्तेकारांक कोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण सकाळीं 10 उपरांत नुस्तें विकपाक बंदी आसा. आतां ह्या 10 उपरांत होलसेल नुस्तेकार रिटेल मार्केटांत नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान बुधवारा होलसेल रिटेलवाल्यांचे बरेच पेटले. होलसेलवाल्यांक रिटेल मार्केटांत नुस्तें विकपाक दिवचे नात म्हणून किरकोळ नुस्तें विक्रेत्यांची मागणी. कोर्टान होलसेल नुस्तेकारांक सकाळी 10 वरां उपरांत नुस्तें विकपाक बंदी घाल्ल्यान आतां मडगांवां वेगळोच गोंधळ सुरू जाला. हे होलसेलवाले सकाळचे 10 वरां उपरांत आतां रिटेल मार्केटांत नुस्तें विकपाक लागिल्ल्यान रिटेल नुस्तेकार बुधवारा चळावले. होलसेलवाल्यांक रिटेल मार्केटांत नुस्तें विकपाक दिवचे नात म्हूण तांचो आर्ग्युमेंट. टायम जालो उपरांत ते रापणकारांगे नुस्तें आयलें दिसता. तेंक कितें सांगलें ताका हिंगा बंद आहा, तूं वचून होलसेला हिंगा विकपा रिटेलाक हय. तेंक कितें काडलें हिंगा येयलें आनी भायर बसून इकूंक लागले. ती भायर बसून जाल्यार आमी भितर बसलेले सकाळीं 1:30 हजार पावट हाडले मागण्यो.
आनी आतां ती येयल्या आनी 500 रुपयान विकताय जाल्यार आमी 1,500 हाडले कोणा पयशे भरून दिवपाचे SPD पयशे भरून दिवपाचे वो तांकां भरून दिवपाचे आमगे वेपार जावपा नाका हाडलेलो हितून म्हारग हाडून वेपार हाडलो ती लोक बो मार लागले भितर आमी हाडलो तो कितें करपाक काय वेपार दिसभर बसोन हिंगा सकाळी येयले बाट सांजे वयता रातचे न्हू भुरग्यांक एकूच चोयनाय थोडी कोण सकाळी भुरग्यांक चोवन येयले न्ही सांजे पळयतली भुरगीं वयता म्हणल्यार न्हिदताय तेंगेली कितें बाजारासान असो त्रास काडटाय लोक असो त्रास काडटाय ते लोक चोयना लोकांक खबर ना भुरग्यांक तोंड सकाळी चोवन येयले बाट सांजे तेंकां चोवपा देखून मेळपा मामी कोणाली डाटा कोणटा तेंगेलो कितें सकाळी 10 वर जाता तें घरा पावता म्हणल्यार हे गोव्हर्मेंटान चिंतूं जाय ना SPD चिंतूं जाय कितें हे भाशेन जाता म्हणून लोकांक हितून त्रास जाताय मग हे दुसऱ्याक चिंत नाय ते वो मार्केट सफाई करपा जायना हेकडे मार्केट गार्बेज केला मरे सोंसडे करून दवरला भायल्यान पळय वचनी ते सायडीच्यान फोटो काड हे मार्केटाक होंडाय पळय गटरा उदक वयता जाल्यार पळय आमी हालयताय न्हू सोडटाय उदक उसोड काण आमी हांगा त्रास काण आमी कशें करून पयशे भरताय आनी कोण पयशे भरून दिताय ते आमी जाणाय कितें तांकां खबर आसना तांकां फकत पयशे जाय पूण SPD आतां तुमी मेळ्ळे वचोन येयल्या कोण ना थिंगा कोण ना सगळे पळोवन गेले कोण गेले हॉटेल थिंगा हा होंड्या तो हावपा गेले हांवें गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकारणीकार 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या खेळा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचे 99% काम पुराय जाला राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर निश्चित केल्ल्या सुवातींचें काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या गोंयांत जावपी 37व्या राष्ट्रीय खेळां सर्ती खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत खेळां मंत्री गोविंद गावडे आनी मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी बुधवारा श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाची पळोवणी केली ह्या स्टेडियमाचे 99% काम पुराय जाला उरिल्ले काम 15 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हो आमचो नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आसा नॅशनल गेम्साचो हेडक्वॉर्टर्स आमी हांगासर एस्टाब्लीश केला इवन दो इन्क्लुडींग द स्पोर्ट्स मिनिस्टर एवरी डे रिव्यू हांगाच्यानूच घेता इवन CSE रिव्यू घेता सेक्रेटरी स्पोर्ट्स फूल टायम हांगासर बसूनच आमचे जे सगळे आमी कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी एजन्सीज जे ऑनबोर्ड घेतल्या तांकां सगळ्यांक ऑफिसीस आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान दिले सो दॅट आज हांव रिव्यू घेवपा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान आयिल्लो अनऑफिशियली गेम पळोवंक वचत जाल्यार 19 तारखेच्यान बॅडमिंटन श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान पयली गेम जाता ताची ती अनऑफिशियली गेम सुद्दां 19 तारखेक हांगासर इनॉग्रेट जातली 19 ते 25 तारखे पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर अनऑफिशियली गेम्स ह्यो इनॉग्रेशन जातली ताज्या खातीर आमचे जे वेन्यू कमांडंट्स इन्चार्ज आनी बाकीचे सगळे हांच्या बरोबर रिव्यू सगळो A to Z म्हणजे सेक्युरिटी पासून फायर फोर्सीस बाकीचे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्सचे प्रिपेरेशन्स कशा पद्दतीन जाला हाजे प्रिपेरेशन्स पळोवपा खातीर आयिल्ले ताजो टोटल रिव्यू हांवें घेतलो ऑलमोस्ट आमचे बारीक म्हणजे 99% सगळे प्रिपेरेशन जालां 1% बारीक खडसुरी सो ताका आमी ड्रेस म्हणटा पळय तें उरलां सो दॅट तेय बी आमचे फिल्ड ऑफिसर्स सगळे हे फूल फ्लेज फिल्डार आसात सगळ्या प्रत्येक वेन्यूचेर काम करून घेवपा खातीर सगळें काम करपाक लागला आमी म्हटलां तशें एक्चुअली 15 तारखेच्या पयलीं आमचे सगळे वेन्यूज सुद्दां रेडी जातले वेन्यूज रेडी जावन सगळे 15 तारखेच्या पयलीं आमकां हँडओवरूय करता कोर्टा खातीर आनी बाकीची काही डिसिजन्स जी दिवपाची आशिल्ली ती दिवपा खातीर म्हाका दिसता आमी प्रिपेरेशन वायज म्हणजे 100% रेडी आसा आमी सगळ्यांचो आनी परत एकदा रिव्यू घेतला द लास्ट रिव्यू जो आसा तेणी 20 तारखेपर्यंत सगळो म्हणजे इवन दो इन्क्लुडींग द PM प्रोग्राम कशा पद्दतीन जाता ताजोय रिव्यू घेवपाक आमी सुरवात केला वेगवेगळी प्रिपेरेशन वेगवेगळ्या गेम्सच्या बद्दल खंय कोण इनॉग्रेशन करतलो तेजी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन हेका कोण वतले म्हणजे आमचे मिनिस्टर्स MLA इन्क्लुडींग ओके त्या खातीर सगळे प्रिपेरेशन जे ऑलमोस्ट जाल्ले दिल्ली आसा त्यांच्या बरोबर एक फॉर्मल आनी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा कारण हो जो आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जो कॉम्प्लेक्स जो आसा इट इज अ हेडक्वॉर्टर फॉर द 37th नॅशनल गेम्स वेर सेक्रेटेड गेम आसा भितर जितले एजन्सीज सुद्दां जे काम करतात इन्क्लुडींग तुमचे एक्रेडेशन म्हणून नाकात ACT म्हणून नाकात बाकी सुद्दां गोष्टी
ते सगळ्यो काही गोष्टी ह्या हेडक्वॉर्टर्सा वयल्यान सुरू जातात मुखार वतात. त्याच बरोबर आणि 2 कडेन आमचे पणजी आसतले हेडक्वॉर्टर एक म्हणजे त्यांचे सब ऑफिस आसतले थंय काही गोष्टी डील करता आणि फातोर्डा म्हणजे 3 कडेन आमी सगळी सर्वीस आमी प्रोवायड करतले. एज यू ऑल नो दॅट आमचे ह्या SPM स्टेडियम वयल्यान पयली गेम जर खंयची जर क्लिक जर जाता जाल्यार ती बॅडमिंटन 19th of October प्रायर टू द ओपनिंग सेरेमनी. त्या दृष्टिकोनांतल्यान पूर्व तयारी पळोवपा खातीर आदरणीय आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री हे आज इन्स्पेक्शन करपा खातीर आयिल्ले आसात आनी आय विल डेफिनेटली से दॅट वी ऑल सेट टू होस्ट 37 नॅशनल गेम्स गुवाहाटी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रानांनी फासके लावप्यांचेर रान खात्यान जर खर कारवाय सुरू केल्ली जाल्यार फासक्यांनी आडखून बिबटे मरचे नाशिल्ले. ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकर उलयले. बिबट्यांचो लोकवस्त्यांनी वाडिल्ल्या वावराक लोकूच जबाबदार आसा अशें केरकार उलयले. आयज लोकांनी रानांनी अतिक्रमणां केल्ल्यान वाघ बिबट्या सारकी रानटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाक लागल्यात. इतलेच न्हय तर रान खातें लेगीत अशा जनावरांचे संरक्षण आनी संवर्धन करपाक उणें पडटा म्हणपाची अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायल्या. मंगेशी शिमेपायण रानदुकराक लायिल्ल्या फासान तोडकून बिबट्याक मरण आयिल्ल्याच्या घडणुकेचेर खंत उक्तायतना रान खात्यान जर फासके लावप्यांचेर खर कारवाय केल्ली जाल्यार हाचेर आळाबंद येवपाचो अशेंय केरकर उलयले. आता लोकवस्तीच्या लागीं येवपाक लागलेले आसा. तेचे महत्वाचे कारण म्हणजे कितें जालें की तांकां जे खाद्यान्न जाय आसलें ते जंगलान मेळप कठीण जाल्लेलें आसा आनी बिबटो असो प्राणी आसा जो सहजपणे परिस्थिती कडेन समरस जाता. म्हणजे जर ताका अन्न ना जाल्यार मनुष्य वस्तीच्या लागीं येवन मागीर तो भटके कुत्रे किंवा भटकी जनावरां किंवा जर कितें मेळना जाल्यार उंदीर सुद्दां तो खावन जगता, जाल्ले बी खावन जगता. म्हणजे अशें तेचे हें आसा. आतां गोंयान कितें जाल्लेलें आसा की फोंडा तालुक्यानूच आमी पळयलें जाल्यार हालींच्या हालींच एक 2 बिबटे मेळ्ळे. ते तिशे बोरी म्हणून आसा थंय एक मेलो. तेच्या पयलीं पेटके म्हणून आसा धारबांदोडा थंय मेलो आनी आतां शिमेपायण मंगेश हांगासर मेलो. ही सगळी बिबटे मरपाची जी कारणां आसा ती कशें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी ह्या तेंचे संवर्धन करपाक संरक्षण करपाक अपयशी थारता. आनी जर हेच्या पयलीं जेंच्यांनी फास लायलेले तेंचेर जर कारवाई जाल्ली न्हू जाल्यार अशे लोक फास लावपाचें धाडस करचे नासले न्हू. कायदे लोक हातान घेता. तेचे मुख्य कारण म्हणजे कशें आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते दुर्बल जाल्ले आसा आनी त्या गजालीचो फायदो घेवन आयज अशा पद्दतीन फास लावन दवरप मागीर तितून रानडुकर आसा त्या रानडुकरांक मारप किंवा हरणांक मारप. आतां हो जो शिमेपायण हांगासर जो बिबटो आसलो तो हेच्या पयलीं तेणी त्या परिसरांतले भटके कुत्रे आसले तांकां फसले आनी लोकांक आतां ह्या जनावरां बद्दल भंय दिसपाक लागलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिप्ती काकोडकर. मांद्र्यात जुनस वाड्यार 3000 चौखण मीटर दोंगर कापणी जाल्ल्यान बोवाळ पडला. हे बेकायदेशीर दोंगर कापणीचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार 14 तारखेक 1 दिसाचें उपोशण करतले अशी शिटकावणी ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकरान दिल्या. जुनस वाड्यार बेकायदेशीर दोंगर कापणी जाता म्हणून शहापूरकर हांणी पंचायती कडेन कागाळ दाखल केल्ली. त्या प्रमाण बुधवारा मांद्रे पंचायतीन ह्या वाठाराची पळोवणी केली. आता फ्लाइंग स्क्वॉडान
ती बरयला TCP की निद्रा ती कांयच करूंक ना, तिका खबर ना पेडण्याचो ऑफिस खबर जे कोण ऑफिसला तो हेका तो पहिले 3 फाटल्यान तो काडटा आनी स्टेशनाच्या तारखेक धाडून दिता की बाबा फ्लायिंग स्क्वॉडान सांगला की TCP तूं वच आनी पुलीस कंप्लेंट कर, पुलिसांनी हय लक्ष दवरूंक जाय आनी हे सगळें काम जे आसा तें बंद करूंक जाय. येदो व्हडलो तेंच्यांनी फ्लायिंग स्क्वॉडान रिपोर्ट दिला. वी हॅव कॅन वेट पंचायत TCP डिपार्टमेंट आसा ही आमच्या पेडण्याची मांद्र्याची वाट लावपा खातीर बसला असो माझो सरळ आसा कारण दे डू नॉट नो एनीथिंग. हे TCP डिपार्टमेंट ऑफिसांनी बसतात आनी ही लायसनां दितात सगळीं आनी हाका लागून सगळ्यांक दोश घेवचो पडटा. सर आयज ऑनरेबल सरपंचान इनसायड इन्स्पेक्शन केल्या बरोबर सगळी गजाल तुमच्या लक्षात आयला. देर इज फ्लायिंग स्क्वॉड रिपोर्ट. वी विल परस्यू दॅट रिपोर्ट अँड वी विल आस्क टू रिवोक दीस लायसन. आणि फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट TCPन दोळे उक्ते करून ऑनरेबल सरपंच ज्या वेळाचेर तांकां आफयतलो त्या वेळार तेंच्यांनी येवंक जाय, ना जाल्यार आमी तेच्या कार्यालयाचेर धडक दितलो. त्याच बरोबर पेडण्या पुलिसांक आमी रिक्वेस्ट करतलो ओपनली तुमच्या फाटल्यान की विजील जो काम स्टॉप सांगला हे जर काम स्टॉप आनी विजील जर तो दवरना जाल्यार आयतारा दीस सरपंचाक जाहीर करून आमी सांगतो की आमी 1 दिसाचो उपोषण करतलो की आमकां निसर्गाची हानी जाल्ली नाका. वायट दिसता बघून सर प्लीज. हो दोंगर आसा, सकयल गांव आसा, सगळे जाण आटापिटा करता सगळं व्यवस्थित जावचा म्हणून आनी आयज आमच्या फुड्यान सगळीं बांदकामां चल्ल्यात. सो वी विल गो फॉर हंगर स्ट्रायक इफ पुलीस आर नॉट टेकिंग एक्शन. आमी ह्या सायटीर आयल्या. सेक्रेटरी आसा म्हज्या बरोबर पंचायतीचे प्रितम सावंत आनी आतां आमी रिपोर्ट करतले आनी वी विल सेंड अ रिपोर्ट टू द कन्सर्न TCP डिपार्टमेंट आनी TCP डिपार्टमेंट बिकॉज अगेन एंड अगेन म्हणटात तशें ह्या सायटीचे कंप्लेंट्स येतात. सोशल मिडियाचेर 2-4 दीस पयलीं बरेच ह्या सायटीचे व्हायरल्स जाल्ले की मॅसीव हिल कटींग जालां म्हणून. सो आतां पंचायती कडेन पंचायत जो सोपस्कार आसा तो करून पंचायत इमिजिएटली आतां आमी TCP डिपार्टमेंटाक एक लेटर करतले. TCP डिपार्टमेंटाक आमी एक जॉयंट सायड इन्स्पेक्शन मारले आनी आमी कंप्लेनंटाक इनवायट करतले सो दॅट जे कितें क्लॅरिटी आसा ती ट्रान्सपरंट क्लॅरिटी इन पब्लिकाच्या फुड्यान वयतली. कित्याक वेळोवेळी जनरल पब्लीक आसा विलेजर्स ते पंचायतीचेर एलिगेशन्स करता की हे पंचायतीच्या आशिर्वादान जाता म्हणून. हांव विलेजर्साकय सांगूं इच्छिता की पंचायत खंयच कोणाक हिल कटिंगाचे परमिशन दिवपाक पंचायतीक केन्नाच पावर नासता. पंचायतीक पावर आसता. स्वयंपूर्ण बाजाराक दसऱ्या सावन सुरवात करतले. ह्या माध्यमांतल्यान ग्रामीण वाठारांतल्यान तयार केल्ल्या वस्तूंचे ह्या बाजारांतल्यान विक्री जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मंगळारा बेतोडे निरंकाल वाठारांत सभागृहाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले. स्वयंपूर्ण बाजार आमी येता त्या दसऱ्याक आमी चतुर्थी बाजार सुरवात केलो. चतुर्थी बाजाराक तुमी नेवऱ्यो मोदक केले तुमच्या घरा कडेन येवन स्विगीन ते मोदक गेले म्हणजे शिरोड्यांतल्यान मोदक पेडण्या पावलो किंवा पेडण्यांतल्यान मोदक काणकोण पावले तुमी कांयच करूंक ना तयार करून दवरलेले. आमी बाजाराच्या वतीन ते पावयले. आतां आमी स्वयंपूर्ण बाजार सुरवात करता. येता त्या दसऱ्याक तुमी तुमचे प्रॉडक्ट रेडी दवरपाचे. फक्त खावपाचेच न्ही, हँडीक्राफ्ट आयटम, कॉयर आयटम तुमकां जे कितें तयार करूंक कळटा ते. आनी आमचे हांगासर सिटीजन सर्वीस सेंटर कॉमन सर्वीस सेंटर खंय आसा म्हाका खबर ना. लागीं आसा पंचायतीन चंद्रकांत कॉमन सर्वीस सेंटर मागीर तुज्या पंचायत एरियेन ना. तुमी पंचायत एरियेन सुरू करात. कॉमन सर्वीस सेंटर सुरू करपा खातीर ताका ल्हानशी जागा लागता. दिया ताका कॉमन सेंटर सर्वीस सेंटर सुरू करप म्हणजे केंद्राच्यो स्किमी आनी राज्याच्यो स्किमी तो म्हणजे इजिली तुमच्या दारा पर्यंत पावोवपाक शकता विथ अ मिनिमम कॉस्ट. सगळ्यो केंद्रांतल्यो योजना तो तुमच्या कडेन पावयतलो. म्हणजे वेगवेगळे इवन दो एड्युकेशनल प्रोग्राम हांवें स्वयंपूर्ण बाजार जो म्हटलो आमी कॉमन सर्वीस सेंटर हांकां बरोबर घेतल्या. ते प्रत्येक पंचायतीन जावची. पुराय गोंयांत 250 सेंटर सुरवात आसा. आतां ही सिटी एरियांनी मातशी चड आमी गांवांत आतां सुरवात करपाक लागल्या. आमी ग्रामीण मित्र जो कन्सेप्ट काडला तो ताका लागून. तुमी जो आयटम तयार करतात तुमकां बाजाराक वचपाची गरज ना. तुम्ही तयार करा. तुम्ही काडलेलो फोटो काडा तेजो अपलोड करा. तो कसो तयार करपाचो तेजो पॅकिंग कशें करपाचें ताका आजून क्वॉलिटी कसो करपाचो हेजी ट्रेनींग आमी दितले. आनी स्वयंपूर्ण बाजाराच्या वतीन गांवांतल्यानूच तो विकलो वयतलो. तुमकां सगळ्या जाणांक आमी प्लॅटफॉर्म जो मार्केट जाय ते मार्केट दिवपाक आमी सुरवात केल्या. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.